आयज गोंय राज्यांत एकदम खुशी दिसता की वेगवेगळे स्तराचेर आमी आरोग्य सेवा सुदरपाक आमकां संदी गावली. आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे इन्स्पिरेशन घेवन वेगवेगळे गोष्टी फुडें व्हरपाक आमकां संदी गावली. आयज जे परिवर्तन आरोग्य क्षेत्रांत घडटा आनी आयज गोंय राज्यांत आमी जें कितें करता आनी राज्यांत आमी आरोग्य क्षेत्रांत आमी गोवा मॉडेल म्हणून देशभरांत आमी प्रसिद्धी कित्याक करता कारण जें गोंयांत घडटा तें दुसरे कडेन खंयच घडना. आनी आयचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे आशिर्वाद असल्या कारणान ह्यो गोष्टी फुडें व्हरूंक पावले. 16 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव 16-17 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव आरोग्य मंत्री जाल्लो तेन्ना परिस्थिती गोवा मेडिकल कॉलेजची एकदम परिस्थिती बिकट आशिल्ली. म्हाजे स्वताचे वडील जेन्ना तांकां हार्ट अटॅक आयिल्ले एक 25-30 वर्सां पयलीं आनी माकिनेस पॅलेसांत जेन्ना परिस्थिती हांवें पळयली तेन्नाच्यान म्हाज्या मनान आयलें की केन्ना संदी आयुश्यान गावल्यार आमी ह्या तरेचें परिवर्तन करपाक जाय आनी लोकांच्या जिवनान एक वेगळ्या तरेचें परिवर्तन आनी बरें आरोग्य सेवा फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी आमचे गोवा राज्यान बीजेपीचो सरकार आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी प्रधानमंत्री देशाचे आमचे नरेंद्र मोदी यांची विचारधारा की समाजाची सेवा करपाक जाय. मंत्री जालो म्हणून कांयच न्हू पूण समाजाची सेवा करपाक म्हणून आमी सामान्य जनतेची सेवा करपाक जाय. महिला खातीर वेगवेगळे प्रोग्राम आरोग्य क्षेत्रांत आयज तुमी दिल्ली पळयल्यार महिला आनी बाल कल्याण आयज एम्साचे फाटल्यान मदर एंड चायल्ड विंग इतले व्हडले आनी इतले वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी देशाचे प्रधानमंत्रीन तयार करून आमकां दिल्ले आसा. त्याच तरेन आमी गोंय राज्यान तेंचे सहकार्यान आमी जे परिवर्तन आमी आयज हाडले. आयज इन्फंट मोर्टॅलिटी कमी करपाक 16 वर्सां पयलीं हांवें जें काम चालू केल्लें तें काम आयज खंय तरी आमकां दिसता की आमकां फळ गावपाक आयज सुरू जाल्लें आसा. न्यूबॉर्न बेबी स्क्रिनींग हेजे माध्यमांतल्यान भुरग्यांक ट्रिटेबल मेटाबॉलीक डिसऑर्डर्साक ट्रीट करपाक म्हणून आयज गोवा पयलीं राज्य आसलें देशांत सिंगापोरा नंतर हे सुरवात करपाक. तेजे नंतर ते नॅशनल हेल्थ मिशनान ते इन्क्लूड केले गेले. ते नंतर आमी पळयता की आमच्या गोंय राज्यांत इम्युनायझेशनचो प्रोग्राम इम्युनायझेशन भुरग्यांक करतना आमी पळयताले की प्रायवेट सेक्टरान वचून ते करपाची केन्ना आमी चिटी दिताले हॉस्पिटलान कारण आमचे कडेन इतलेच इंजेक्शन आशिल्ले जे आमी इम्युनायझेशन प्रोग्रामच्या अंडर आमी करताले. आनी हेच आमी पळयल्यार हे सगळे आमी जेन्ना करतना MMR, रुबेला, पेंटावेलंट हे गोवा पयलें राज्य जे करपाक आनी हे आमी करून आमी दाखयलें. आमी जें कितें आयज गोंयांत घडटा तें दुसरे कडेन ह्या तरेन घडना. सगळे फ्री मेडिकेशन्स पासून आयज आमी इवन किडनी ट्रान्सप्लांट मेंटेनन्सा खातीर आमी फ्री मेडिकेशन पासून आमी सगळे गोश्टी आमी फ्री आमी गोंय राज्यांत आमी दिता. ल्हान भुरग्यां खातीर आयज महिला आनी बाल कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान प्रेग्नंट महिला पासून ज्या दिसाच्यान ती प्रेग्नंट जाता तिचे न्यूट्रिशनचेर बी आयज सरकार लक्ष दिता. आयज तिचे योग्य तरेचे तिका न्यूट्रिशन गावंक जाय, तिका योग्य तरेचे कावन्सिलिंग गावंक जाय, तिचे योग्य तरेचे इंटिग्रेटेड चॅकअप्स विथ डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चायल्ड आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान आमी करून घेवन तिचे योग्य तरेचे चॅकअप करपाचो आनी हे फेसिलिटेट करपाचें आमचें काम आमी करता. भुरगे जेन्ना जल्माक येता तेन्ना हेल्थ सर्विसीस गोवा मेडिकल कॉलेज आनी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी ते मॉनिटर करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. ते पूर्ण पिरियड जो आसता क्रिटिकल पिरियड बिटवीन अप टू 6 months एंड अप टू 1 year हे सगळे आमी मॉनिटर करून आमी भुरग्यांक बी योग्य तरेचे न्यूट्रिशन गावंक जाय, योग्य तरेचे मेडिसिन जावंक जाय, टायम टू टायम इम्युनायझेशन प्रोग्राम जावंक जाय. जें कितें लागता भुरग्यांच्या जिवनान योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आनी प्रोटोकॉल्स फॉलो करून तेजें जिवन सुरक्षीत उरचें आनी महिला जी आमची आई जी आसता तिका योग्य तरेचे न्यूट्रिशन गावन तिका योग्य तरेचे आमी मॉनिटरींग आनी कावन्सिलिंगच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. पयलीं म्हाजी स्वताची चली जेन्ना जल्माक आयली 25 वर्सां पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेजाची परिस्थिती अशी आसली की आई वडील थंय भुरग्यांचे कुशीक रावन ते हँड पंप वापरून ताका ते सपोर्ट करपाचो ते प्रयत्न करताले. त्या तरेची परिस्थिती आमचे कडेन नाशिल्ली, इक्विपमेंट नाशिल्ले आनी म्हणूनच आयज तेन्नाच्यान म्हाका लक्षांत आयलें आनी तेन्ना आमचे डॉक्टर विरेन गांवकर, डॉक्टर गावणेकर आनी हे सगळे सिनियर पेडियाट्रिशियन हेंचे हॉस्पिटलान दवरून फक्त वॉर्मराच्या माध्यमांतल्यान आयज तिका जीवनदान दिवपाचें काम हे डॉक्टरान केल्लें आसा, इन्क्लुडींग डॉक्टर हर्षद कामत आनी मुख्य म्हणजे डॉक्टर विरेन गांवकर जे आयज तिच्या खातीर ती आयज ह्या जिवनान ह्या जगान ती आसा. आनी म्हणूनच म्हाका दिसलें की जेन्ना म्हाज्या सारक्या मनशाचेर ही परिस्थिती येता सामान्य जनतेचेर ही परिस्थिती येवं न्हय म्हणून आयज PICU, NICU सगळे तरेतरेचे गोश्टी तेंचें मार्गदर्शन घेवन आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी स्थापन केल्लें आसा. म्हाका खुशी जाता आरोग्य मंत्री म्हणून आमी जाय त्यो गोश्टी लोकांचें जिवन सुदरपाक आनी भुरग्यांक एक बरे भशेन जिवन आनी जे इवन प्रीमॅच्युअर बेबीज जे येता तांकां योग्य तरेचे आमी प्रोटोकॉल्स आमी फॉलो करून आमी तेंचेर लक्ष धरून तांकां एक वेगळे तरेचें जिवनदान डॉक्टरांच्या माध्यमांतल्यान आनी तेंच्या
हँड होल्ड करून तांकां बऱ्यापैकी जीवन गावचें हेचेर ह्या सरकाराचें काम करता. परत एकदा हात जोडून आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आय थँक हिम, आय थँक अवर प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदीजी for the inspiration that he gives us to serve humanity and serve society. It is because of him, his vision, we have been able to do so much on the area of infant mortality and reduce the infant mortality. Goa is doing extremely well, but it is his vision that we are implementing. As a Bharatiya Janata Party Karyakarta and as a minister in the Bharatiya Janata Party government, I feel proud that I have a leader whose vision we are able to implement and save lives and bring down infant mortality in the state of Goa.